खोलांतन गारा तू वेताना ए मोदे पेंपरे वाजयते पॉज प्ले बारी को का पार मंगे केस हाय केशा हाय सगनी आहाय बरी आयज 13 तारीख सांत आंतोनी दीस सगळ्यां तुमकां हॅपी फीस्ट एक यूट्यूब शॉर्ट्स घायल्लो तितून हांवें विश केलो तुमकां आनी जायत्या जाणांन म्हाकाय विश केल्या थँक्यू सो मच बरें दिसोल म्हाका एशको सदांची मुगे सबस्क्रायबर हाय चोय ती म्हाका विश कोत्ताय आनी एशको ब्लेसिंग्स दिताय कमेंट कोत्ताय सो म्हाका ते बाय हार्ट जालो हाय नांवां बट आयज हांवें जायत जाणां न्यू नेम्स चोयलें एशको बरें दिसोल म्हाका गोंयकार जायती जावं चोयताय म्हूण जायती नांव वाचलें हांवें रिप्लाय दिल्लो ना आजून आनी बरें दिसोलें सारकें चोयन जायती जाण चोयताय म्हूण विडियो आनी केश वयता फेस्त तूं कितें रांदलोलें बरें स्पेशल रांदलोलें पावस पडटा हिंग चड गरमी आहा सो हांव न्हू तुम सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाचो दिता देव बरें करूं जितलीं जावं मुगे विडियो चोयताय यूट्यूब शॉर्ट्स चोयताय लायक कोत्ताय शेअर कोत्ताय कमेंट कोत्ताय सो हांव मागतोलें सांत आंतोनी कडेन तुमकांय ब्लेसिंग्सान बोर मू तुमगली ड्रीम्स आहाय स्वप्नां आहाय ती पुरी जाल्या पुरो म्हणजे भाशे तुम म्हाका ब्लेसिंग्स दिताय ते भाशे हांव तुमचे पासत मागतलें थँक्यू सो मच बरें दिसत म्हाका तुमगे कमेंट्स वाचून आनी हांवें म्हणलें आयज कामां सांगता येयलां तेज्या पयलीं हांव सुपर मार्केट गेल्लें थिंगसा हांवें मागीर चिकन हाडलां फाल्यां सॅटर्डे न्हू रांदपाक आनी हैदराबादी चिकन बिरयानी हाडल्या आनी मुगे फेवरेट ड्रिंक्स हाडलें हिंगा सायडीन दवरलें बेगीन दाखोवपाक फेवरेट ड्रिंक मुगेलें मोगू ऑरेंज फ्लेवर हाडला आनी मुगे फेवरेट फ्लेवर वॉटरमेलन तो आनी एक फ्लेवर मुगे फेवरेट हनी ड्यू मेलन तोय सो हे दोन घेवन येयलां हे नासता मुगे कंप्लीट जायना स्पेशल ओकेजन सो आतां हें म्हणजे एक पितोलें आनी कोण म्हाका आनीक पाट कमेंट केलो ग्रेप्स फ्लेवर ट्राय कर मागीर ट्राय केला तोय बरो लागता बट मुगे फेवरेट वॉटरमेलन आनी हनी ड्यू मेलन ती म्हाका चड बरें लागताय चड टेस्टी आसताय आनी आयस्क्रीमूय हाडली पूण फ्रिजां प्लेस ना तेका लागून हांवें चिंतिल्लें ओके नेक्स्ट टायम आयस्क्रीम हाडटलें आतां बिरयानी खाता आनी ड्रिंक्स पिता आयज मुगे ग्रँडपा मुगे मामागे पायगे बर्थडे सो हांव पाय म्हणटालें लायक आय वॉज हीज फेवरेट आनी हांव सोगल्या परस पयलें अशें कितें म्हणटाय तें ग्रँड चायल्ड नाती सो मामागे पायगे बर्थडे ती सो तो म्हाका एशें कोन्न आम ल्हान आसता बी एशें कोन्न पोसऱ्याचे बी वयता जाणा म्हाका आयस्क्रीम घेतालो आनी जायत एशें कोन्न स्पेशल ट्रिटमेंट आसता म्हाका हांव एल्डस्ट फर्स्ट ग्रँड चायल्ड न्हू तेका लागून सो आय मिस हिम सो मच आय लव हिम अ लॉट यू नो सो पायगे बर्थडे आयज तेका लागून आनी जायत जाणां बर्थडे आसतली विश यू अ वेरी हॅपी बर्थडे लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स आनी सो तेका लागून हांवें बिरयानी हाडल्या पायगे बर्थडे सेलिब्रेट करपाक आनी फोटोज घाता म्हाका दिसता एकूच दीस फोटोशूट केल्लो ते फोटो हाय मुखाडे आनी एक फोटो हा तो हांवें एशको एडिट केल्लो सो एशको म्हाका दिसपा पाय एशको आहा सो तोय घाता ओके सो ये आनी हांव ल्हान आहलें त्या जाणा ल्हान आसता तो एक्सपायर जालो आय मिस हिम अ लॉट जायत जावन की ग्रँड पेरंट्स आसतलीं न्हू एशको कोण फेवरेट आहाय तुमगे हें एक ग्रँड पेरंट्सागे एशको एक ग्रँड चायल्ड
लायक द फर्स्ट ग्रँडचायल्ड चड स्पेशल आसता ते भाशेन हांव आसलें स्पेशल. म्हाका चोयता आसता तो मोठो आसतलो हे व्हिडिओ कोता चोयता आसतो पाय मुगे ब्लॉग चोयता आसतलो. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. म्हाका ऑफ आहलें न्हू हांव कितें रांदता आहलें पो कामां येता लेट जाता सो बिरयानी हाडली से तुम चुगडास कोन हांव जेता येयाय जेवपा. से हैदराबादी चिकन बिरयानी ती न्हीद पायते तो केंस सोडना अशें बांदपाचें इल्लें केंस उरलें मुगे आनी सारकें हिंगेल्या सारकें चड हेअर फॉल जालें सो तुमगलोय जाता हेअर फॉल चोय कितू बारीक कितले केंस हेजोन मोट्टे जाताली आनी एशकों काय स्कुला वयताली दोनी सायड आनी उरली एकू सायड इतली जाता म्हळ्यार मोट्टें बट इतली कितू बारीक काबार मगे केंस हेज मुखार आनी केंस उत्तले कितें खबर ना चोय कितें तुमगले हेअर फॉल जाता तुम कितें सोल्युशन मेळ्ळा म्हाकाय सांगाय मातशें. चड हेअर फॉल जात सारको इवन तू बरें हायल्या पासून जाता जावं म्हणटा डायटा लाव जाता जावं म्हणटा उदका लाव जाता जावं म्हणटा आनी कित्या लाव जाता एक लाव जाता तेका लाव जाता गो खबर ना कितका केंस काबार एश मुगेले. एक सॉंग रिक्वेस्ट आहा आनी ते कितू सोदिले लिरिक्स मेळोने सो ते कांतार युट्यूबाचेर आयकिलें ते म्हाका बाय हार्ट करपा टायम जाय पडटलो सो हांव ते कांतार पॉज कोण लिरिक्स बुरयन काडटा आनी मागीर ते कांतार म्हणपा जाय न्हू आनी गोडे हांव कंटिन्यू कोता दुसरो दिसूय ब्लॉग ओके सॅटर्डेयाचो. बरयन जालें सॉंग पॉज कोन बुरयला एक लायन आयकोता पॉज कोता बुरयता पोतून प्ले आयकोता पॉज कोता बुरयता तेश को पॉज प्ले कोन हांवें आख्खे लिरिक्स बरयन काडले आख्खे ते सॉंगाचे. सो फाल्यां हांव तें तुमगे कानार तें हांव सादयतलें तें उतर आहा सॉरी मिस्टेक जालें जाल्यार तें हांव तुमकां बरें म्हूण दाखयतलें ओके. आनी आय नो यू ऑल विल एन्जॉय बरें तें सॉंग फर्स्ट टायम हांवें आयकिलां मोस्ट ऑफ द सॉंग्स रिक्वेस्ट कोत्ताय ते हांवें फर्स्ट टायम आयकिलां अपार्ट फ्रॉम तें तूं मोजे सू क्लाउडिया ती सोदां आयकलें बट हें सॉंग हांवें फर्स्ट टायम आयकिलां म्हाका खबर पासून ना तें सॉंग एक्जिस्ट कोत मू आनी व्हेरी नायस सॉंग वायब्स हाय ते सॉंगा आनी कोण रिक्वेस्ट केलें तेंय फाल सांगता ओके. आतां वयता टाटा बाय बाय गुड नायट न्हिदपा वयता आनी फाल्यां मॉर्निंग हांव तुमकां मुगे स्वादीक ताळयान तें कांतार म्हूण दाखयतलें ओके. आतां हांव न्हिदता बाय बाय गुड नायट वचनाका कंटिन्यू जाता व्लॉग ओके. म्हाका स्टॉप करूं पडटा म्हाका न्हिदपा जाय न्हू तुम न्हिदोलो आसतली टायम कितें जाला 11:30 जाली तुमगे थिंग 1 जालां आसतलें सो बाय बाय आनी रावय कंटिन्यू कोता व्लॉग. हाय गुड मॉर्निंग केशा हाय सगलीं बरें आहाय. सो आयज हांव आतां व्लॉग कंटिन्यू कोता रात हांवें ऑज शूट केल्लें आनी आयज हांव तो कंटिन्यू कोता. आयज सॅटर्डे आनी आतां हांव चाव कोता. सो चाव हांव कितको कोता ते रेनबो मिल्क हांवें ते टीन दाखयलो चोय this time I've got these small ones cute इतून 12 येताय सो like 6.5 dirham कित पडटा. हांव केन्नाय मिल्क टी पीत मू हांवें हें हाडलां टीन ओपन केल्या ते मागीर कंटिन्युअसली पिवपा पडटा न्हू सो हांवें म्हणलें ओके हें केन्नाय एशें कोन्न मोन जालें मिल्क टी पिवपाची जाल्यार तें रेनबो मिल्क गायन हांव मिल्क टी कोता कित्याक हांव एवरी डे ओली इन द मॉर्निंग ब्लॅक टी पिता इवनिंग बी चाव बी पिना केन्नाय चुकोन
आनी दाखयता हांव कितको कोताय ती शॉर्टकट हांवें तेच दोना टीन काय नाही ते भाशी दाखयलेली कितको चाव कोताय ती कितको कोत्ते दाखयता हांव तुमकां हे आई चोवपा सो हितून हांवें टी बॅग घायल्लें आनी हितून हॉट वॉटर हांवें पोर केलां आनी तें दवरलो आहा आनी थंय 2 गेलो हांवें ती हांव एड करता तितून ओके So yeah, milk tea ready. Ciao pita. Smell no बरो येता रेनबो मिल्क एड करतकच हांवें शुगर एड केल्या मिल्क टी आ शुगर जाय अशी म्हाका संवय ना मिल्क टी विदाउट शुगर पिवपा मॉर्निंग हांव ब्लॅक टी और ग्रीन टी विदाउट शुगर पिता ती संवय जालो एवरी डे बट मिल्क टी आ शुगर जाय तुमगे फेवरेट कितें कॉफी म्हाका विंटर सिजना कॉफी चड लायक जाता हे वदां लिपस्टिक लागल्या कित्याक हांव पिल्लें तुमगे फेवरेट कितें टी कॉफी ग्रीन टी मिल्क टी ब्लॅक टी सांगाय ओके कमेंट सेक्शनां सांगाय चल हांव च्या पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो आतां च्या बी पिलें आनी आतां लंच की तयारी करता आनी हांवें चिकन हाडलें काल चिकन मॅरिनेट करपा हांवें सगळे इन्ग्रिडियंट्स रेडी दवरले आनी तुमकां दाखयता हांव कित यूज करता मॅरिनेट करपा चिकन सो सगळे फूल चिकन हांव मसाला लायन दवरता सगळे आयज करपा ना सो हे बेसिक इन्ग्रिडियंट्स आनी फर्स्ट लेवल म्हणटा ते भाशी मॅरिनेशन हे मॅरिनेटेड चिकन उरलो हा ते हांव कंटेनरांक घालून दवरता आनी केन्ना ऑफिस लेट पावतना हांव सो मागीर हांव आनी इन्ग्रिडियंट्स एड कोन इजिली अवेलेबल हा एश कोन मसाला बसाला करपा जाय मिक्सर बी यूज करूं जाय चोय तेश कोन कित एश कोन मेळचोय रेडी टू कितें वॉट एवर आती मेळचोय मसाला ते एड कोन हांव मागीर ती ग्रेवी करता ओके ही एकू हे मॅरिनेटेड चिकन घायन आनी फ्राय करपा जाता केन्नाय चोयल तुमी हांव चिली फ्राय करता सो हे चिकन यूज कोन हांव करता एश कोन आनी एड ऑन्स म्हळ्यार एश कोन कॉर्नफ्लावर घायन मागीर आनी खंयचे बारीक बारीक मसाला आनी एड कोन हांव ते मॉडिफाय करता म्हगे रेसिपीज आनी एक न्यू रेसिपी कुक करता ओके कळ्ळें कितें सांगपाचो दितें चड उलयलो आनी चोय तुमी हांव कितको करतें सो आमी चिकना जिंजर गार्लिक पेस्ट एड करतली ओके आनी मागीर ब्लॅक पेपर पावडर चिली पावडर and turmeric powder and then the coriander powder okay 1 to 1.5 teaspoon use korai and lemon juice baro allo te dis uгdas ha te rosu bai sonallo ha story baro ha eso and then yogurt curd galai bare mix korai mix ani magi mag disale okay color मातशें उणा हा सो आनी येल्लो करूं हल्दी पावडर आनी एड करूया सो तुम जाय जाल्यार ते तितले यूज करूं जाता येल्लो नाक जाल्यार ओके सो हे आनी कलर बरें दिसता A few moments later मॅरिनेट केलें सो एटलीस्ट फॉर 30 मिनिट्स न्हू तें दवरपा जाय सो दॅट तेका बरो तो मसाला लागपा जावो तेका लागून सो हे सो हांव तें मॅरिनेटेड चिकन आयज हांव हाता तें करतलें आनी मागीर उरलो हांव कंटेनरां दवरतलें हे यूज करून मागीर हांव ग्रेवी करतलें चोयलां खंयचे इन्ग्रिडियंट्स जाय तुमगे किचना आसतल्यो त्यो इन्ग्रिडियंट्स यूज करपा जाय आनी एक व्हिडिओ न्हू कोण विचारलो म्हाका की तुवें सॉल्ट तुवें एड केलें ना हांवें तें मुद्दम एड करूं ना बिकॉज मुगे ती डीश हा चोय ऑलरेडी सॉल्ट आहलें तेतून हांवें एड करूं ना सॉल्ट मे बी हांवें ते डिशान सोया सॉस यूज केला आसतलें अदरवायज जिंजर गार्लिक पेस्ट सो हांवें तो हाडचो जिंजर गार्लिक पेस्ट तितून चड सॉल्ट कंटेंट आहा चड सॉल्टी लागत म्हाका इवन हांवें नोटीस केलां चडश्यो मसालाज यूज करचोय हिंग मसाला गेलायचोय तितून चड सॉल्ट कंटेंट आसता चड म्हाका तें सॉल्टी लागता सो दॅट्स वाय हांव एड करना सॉल्ट मोस्टली इन माय हे इन्ग्रिडियंट इन माय
डिशीज. ओके, सो सगळे मसाला बी घालून जातकच टेस्ट कोणचो जाय. सपोज तुम सॉल्ट उण लावता, सॉल्ट ऍड कराय. ओके, आनी इवन हे रेसिपीन हांवें सॉल्ट ऍड केलना कित्याक फायन आहा, सॉल्ट कंटेंट बी ओके आहा. हांवें सपोज आनी सॉल्ट ऍड केलें ते सॉल्टी जातले आनी खावपा एश म्हाका ते दिसपाना. ओके, सो एट द एंड तुम टेस्ट कोन सपोज तुम मीठ जाय मीठ ऍड कराय. और आनी आतां हांवें चोय टर्मरीक पावडर हांवें आनी ऍड केला कित्याक म्हाका आनी तो कलर मातशें बरो येल्लो येल्लो जाय एशें म्हूण. तुम जाय जाल्यार अवॉयड करपा जाता, म्हाका जाय म्हूण हांवें ऍड केला. ओके, एशें कोन्न हें कोताय न्हू बारीक ऍड कोताय न्हू मसालाज हें करताय. मुगे साथी मुगे ट्रायपॉड. ओके, सात केन्नाय दिना. आतां पोतून हांव मसाला लायता तो पोतून पडलो सारको बॅलन्स जावना तो. सो आतां हांव फॉर 30 minutes मॅरिनेटेड चिकन दवरता. आय विल कीप इट असायड आनी मागीर हांव डिसायड करतलें कितें करपा आयज. फ्राय करतलें चडशें. ओके, हे रेसिपीन न्हू आतां हांव करीपत्ता घाता आनी तेजे वयल्यान हांव तें मॅरिनेटेड चिकन घाता. हेजे ते करीपत्ता फ्लेवरूय येता चिकना आनी बरें तें लीड बी दांपून बरें तें कूक जावपा जाय. मागीर चॅक कोराय, टर्न कोराय. ओके, एक सायड कूक जातकच आनी बरें को तें हें जातकच मातशें उगत दवराय. मे बी 8 to 10 minutes लागतल्यो हें बरें चिकन जावपा. ओके, आनी हांवें तें उरलो मगे चिकन हाडलें चोय तें कंटेनरा काण दवरलो आहा. सो जाय जाल्यार म्हाका ग्रेवी करूं मेळटलें चोय. आनी मागीर ओपन कोता न्हू बरो करीपत्ता वास सारको. तुम ट्राय कोराय आं, बरें लागता तें. आनी चोय चोवपा बरें दिसता. आनी हल्दी घाल्लो ना हें. रेडी जाल मगे चिकन फ्राय. केश दिसता. विंडो ओपन केल्ले आवाज येता. केश दिसता. यम्मी टेम्पटिंग न्हू. सो लायट खावपा दिसता. हे गोरमेचे चड हेवी कांय नाक दिसता. रायस बी कांय केलना ओन्ली दीस. आतां हांव च्या पिल्लें एशें ना. जेता स्टार्टर्स मगे आयज चिकन चयला करी लिव्स घाल न्हू आनी टेस्ट बरो येता. बरें कूक जाला. वेरी नाइस. बेला आता हांव खाता आनी घराय फोन करूं जावं तेंकाय दाखयता. तुम दाखयतकच न्हू मामाकूय कॉल करून दाखयता. चोय आयज हांवें हें रांदिलां, आयज हांवें हें केलां. मागीर ती रूच येता सारकी. मागीर ती ट्राय कोताय. हांव कॉल करून मागीर मेळटा तुमकां. ओके, सो ते सॉंग जे रिक्वेस्ट केल्ले न्हू that was requested by Thelma with whom I vlogged one day. Okay, she's my subscriber and she has requested the song Oh Carol. I'm an English song. My call name Oh Carol Konkani ahamo. It was sung by Lorna and Laurie. Okay, I ऐकल ते सॉंग. हांवें ट्राय केलें लिरिक्स सोदपा मेळ्ळें. सो रातीको चल तुमी हांवें बरोवन काडले सगळे लिरिक्स. ओके, सो Thelma, I will sing your requested song. Okay, so हे song नो एश को conversation between a girl and a boy. Okay, so I think मदे स्टार्ट कोता फीमेल मागी मदे मेल सिंग कोता. थिंग हांव घातलें हुंय केदो फीमेल आसता आनी केदो मेल आसा तेदो. ओके, हुंय वर्ड्स घातलें और आनी कितें घातलें सो दॅट यूल अंडरस्टँड. आनी म्युजीक हांव मगे ताळ्यान मगे वॉयसान एड करतलें. ओके, बँड बी आसपा जालें. बँड बी कांय ना. आय विल ट्राय मगे ओन बँड घालपा इन दीस सॉंग. कॅरल तूं मोगान म्हणटालो तूं मोगाचें कॅरल
म्हणून हाताक दोतालो. ओ कॅरल सांजो ना म्हणटालो, हे कॅरलाक सोडून शेवटाक तू काजार जालो. इस्कॉलान घरा तू वयताना वाटेर म्हाका मेवताले. हांवें मोगान जाप केल्या तूं वगीच रावताले. हांव धांवून तुज्या फुड्या येयीत चल्ल्या, तूं पयस पयस वेताले. हांव मोगान तुका पळयी, तूं म्हाका पळय नासलें. मोग तुजो रिगलो म्हज्या काळजान, काळीज तुका भेटयलें तुका पयल्या त्या दिसता. तुका लजताली येवंक हांव तुज्या फुड्यान, पूण दिसभर तुजोच रूपकार केवतालो म्हज्या मनान. 7 वर्सां पासून मोगा तुका रावलो, उगडून म्हज्या काळजाचें दार. तूं वगीच रावतालें, मोगान तुका कितें विचारल्यार नोदो तुजें घालूंक जाय म्हूण मोगा येतालो घराच्या सामकार. हांव निराशी जालो, 7 वर्सां जालीं पासार. आयतारा मिसाक म्हाका मोजीच आयली वीट, आल्तारार पाद्रीन इगोर्जीन वाचतकच तुज्या काजाराची चीट. म्हजेच गाव्याक म्हजेच हातांत घातलें मीठ, आयज जिवीत करपलां पडोन म्हजे उज्याची कीट. इतलीं वर्सां मोगा तुका रावलो, आनीक रावूंक जावंक ना. हांव मोग कोरी तुजो, पूण तुवें खोशी दाखोवंक ना. तूं मोगाक तुज्या काळजांत घेवन रावलें, म्हज्या काळजाक सांगूंक ना. तूं बेगीन काजार जा, ना तर म्हाका बरें दिसचें ना. मोगूक तो करूंक जाय, काळजांत दवरूंक पावना. थँक्यू. जालें कामकार म्हणलेंशें. हे मदें पेंपरें वाजयताय, हॉर्न वाजोवन. बँड वाजयल्यार जाता, पेंपरें आपणें हॉर्न पें पें पिंग पिंग पांग पांग आवाज करताय. डिस्टर्ब करूं म्हाका. सो मुगे कांतार कॅश दिसोल तें सांगाय. ओके, आतां हांव एडिट करपा बसत मुगे व्हिडिओ. आयज म्हाका अपलोड करपा जाय तो, आयज सॅटर्डे. आय होप सो बेगीन जाल्या पुरो म्हणून. आनी सांगाय कांतार कॅश दिसोल तें. ओके, आनी बरें दिसोल जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी कमेंटूय कराय. आनी थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. आनी देव बरें करूं. गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू ऑल एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. Till then, bye bye. Take care. Lots of love. Bye bye.